दाबोळे वास्को वाडेच्या एका उच्च माध्यमिक विद्यालया फाटल्यान नव्या इमारतीचें बांदकाम चल्लां। थंय 5 वर्साच्या सान चलयेचेर लिंगीक अत्याचार करून खून केल्ल्याचें उक्तें जालां। त्या चलयेचे कुडीचो पोस्टमॉर्टम केले उपरांत त्या चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां। ताका लागून वास्को पुलिसांनी अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या तपासाक गती दिल्या अशें पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें। The girl's dead body has been examined by the police surgeon. Postmortem has been conducted. Yes, postmortem has confirmed that the girl has been sexually assaulted, and then she has been murdered by smothering. We have preserved the dead body. We have rounded up nearly around 15 to 20 laborers working there. And our investigations and interrogations are on. At the Vasco police station, Vasco police on behalf of state has registered an offence of sexual assault and murder under the sections of 376, section of 302 IPC, sections of POCSO Act and sections of Goa Children Act. And we have taken up the investigation very seriously. मॅडम अजून किती ॲक्टिव्हिटी कशी किती कळटा ते इंटरोगेशन चालू असतं. Our interrogations are on. Our interrogations are on. All these workers who were at that particular night residing in the under construction site in the rooms. सध्या सुमार कितले वर्कर्स तुम्ही अडून दवरले आसा? Around 20. Around 20. Investigations are going on. Investigations are going on. जे 5 वर्साच्या चोडीचो मर्डर हे जाल्लो आनी वास्को पुलिसांनी तेचेर एक अननॅचरल डेथ रजिस्टर केल्ली आनी आयज आतां जे आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां जे वास्कोचे SP सुनीता सावंत तेंच्यांनी आयज ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां की जो ह्यो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आसा तो खंय तरी सेक्शुअली असॉल्ट आनी मर्डर म्हणून दाखयता आनी जे SP आसा सुनीता सावंत तेंच्यांनी आमकां जे डिटेल दिला सांगला की तेचेर सेक्शनां 302, 376 पोस्को तशेंच चिल्ड्रन एक्ट लायलेले आनी जे लेबरांक 15 ते 20 लेबर हाडलेले खंय तरी तांकां इन्वेस्टिगेशन तेंचेर करता तेंचे कडल्यान काडून घेता की कोण कितें आसलेलो कितें तो आनी अशें दिसता की वास्को पुलिसान रोखडोच जो कोण तो मर्डरिस्ट आनी जो रेपिस्ट आसा तो कळटलो वास्कोच्यान गव्हर्मेंटाक कितें ताची सुबोध